काही दिसांपूर्वी आमची जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीन आमी बेश्टे सादे पोल पुरोवपा खातीर म्हणजे सिमिटाचे जे पोल आसता पळय ते पोल पुरोवपा खातीर म्हणून गेल्लेले. ते पोल पुरयता आसतना नेबरींग थंय रॉबर्ट फेर्नांडीस मांद्रेगांवचो सरपंच तेचें थंय घर आसा. ते ताका कितें तरी प्रॉब्लम जालें आमी आमच्या प्रॉपर्टीन पोल पुरता म्हणून तेणी आमच्या प्रॉपर्टीन एक्सेस केले आनी म्हाका दिसता ते तेणी पोल मोडून उडयले आनी कांय आमचे 2-3 भावांक आमचे तेणी तेंच्या बरोबर कांय तरी फोनार कन्वर्सेशन जालें. 2 दीस उपरांत आमी आयतारा दीस आमचे काही फॅमिलीचे सगळे भाव मेळून आमच्या प्रॉपर्टीन आमी गेले आसतना मांद्रेगांवचो सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस हेणी थंयसर अक्षरशः बाउन्सर 10 ते 12 बाउन्सर घेवन एंट्री मारली, कुत्र्यांक हाडले. जेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी वी आर बीन थ्रेटन्ड with bouncers. I don't know how bouncer culture is favored, okay, and at the same time there was a pit bull breed which also honorable CM has said we are not allowing. जो भितर भायलो मनीस आसा, भायलो मनीस इनवॉल्व आसा आनी तेणें प्रॉपर्टी ऑलरेडी MOU मारून घेतल्या. हीच एक प्रॉपर्टी घेवन आनी एक एक्रॉस रिवर घेतल्या. ही जावन आसा NDZ बफर झोन. जस्ट 50 मिटर्स बीच आसा आनी तेचे उपरांत 50 मिटर्स जाल्या उपरांत रिवर आसा आनी 2000 स्क्वेअर मिटर खाजल लँड आसा. आनी हे जे गोवेकर म्हणटा आपली प्रॉपर्टी म्हणटात पळय ते एक्रॉस रिवर ब्रीज घालून ताका हे सायडीन हाडून आपली प्रॉपर्टी कोटी घेवपाची तेंची स्वप्नां आसात आनी हेंची स्वप्नां हांव कशींच फुलफील करून दिवपाचो ना. त्या निमित्तान तेणी म्हाजेर हे जायतें एलिगेशन घातलें तेचेर हांव तेंचो FRI घालतलो कित्याक तांणी जें म्हाजेर एलिगेशन घातलां तेतून म्हाका पर्सनल म्हाज्या लायफानूय म्हाका एक दाग कसो पडला कित्याक 8 म्हयने हांव जेन्ना म्हाजी कदेल घेवन आसा कोण मांद्रे ग्रामस्थ आजून सांगतलो जावना की हांवें खंय तरी इलिगलिटी केल्या वा खंयच्या डेल्लीकारांक हांवें सपोर्ट केला.